ते मेमोरंडम आम्ही वाजवूंक ना सी ही आमचो सुदीप बाबा ही इज आवर फ्रेंड. ही इज देअर फॉर ऑल द स्मॉल बिझनेसमॅन, स्मॉल टाइम पीपल हू आर एग्रीव्ड. तेंच्या खातीर तो वावुरता. तेका आरटीआय एक्टिविस्ट म्हणो, तेका आनी कितें म्हणो, तेका खूब नांवां आहा. सो ही इज हेल्पिंग द कॉमन मॅन. तेका अशें दिसलें की आपूण हेल्प करता ह्या इशूआचेर म्हणून तो ते मेमोरंडम घेवन येयल्लो. आणि जेन्ना आमी तेका मेमोरंडम दिलें काय तेणें आमकां एक्सप्लेनूय केलें मागीर हो मेमोरंडम असो आहा. बट वी नेवर न्यू दॅट आमचे जे टॅक्सी भाव आहा तांकां खबर ना म्हणून ही गजाल. सावथाच्याकूय खबर ना, नॉर्थाच्याकूय खबर ना. एक मातशें मिसकम्युनिकेशन जालां की तांकां पयलीं दाखोवंक जाय आसलें, सांगूंक जाय आसलें, एक तांकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आसलें. जे ऑल द टॅक्सी युनियन्स ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा हे मातशें फाटीं उरले सांगपाक. हे सांगूंक ना, हे कोऑर्डिनेशन जावंक ना. तेणें दिला तो आतां सांगता आय वील विथड्रॉ इट. सो इट इज ओके. पण तांकां कशें कितें जाय फुडें तें तेणी आपलेंच कितें आहा तें बरोवन दिवनूच सीएमाक. इफ इट वर्क्स आउट वी आर ऑलवेज देर. वी आर ऑलवेज सपोर्टिंग आवर टॅक्सी ब्रदर्स हू आर इन दीस बिजनेस. ते आपले लोन काडून ती टॅक्सी घेता आनी चलयता. आतां हिंगा मोठो व्हडलो वाद जाल्लो आहा. कॅब एग्रिगेटर आनी लोकल टॅक्सी ओनर हेंचे भितर ही झगडी चालू आहा. हे हिंगासर रावता क्यू सिस्टमान आनी ते येता डायरेक्ट आनी कस्टमर घेवन वयता. सो हे हिंगा खंय तरी हेचेर एक फायनल डिसिजन जावपाची गरज आहा. कित्याक हे मुंबय, महाराष्ट्रा, पुणे, बेंगलोर आमी पळयलां हें चलता. कित्याक लोकल लोक थिंगासरलो कॅब एग्रिगेटर ऑनलायन आपयता. हिंगासर अशें जायना. भितरचो खंयचोच मनीस कॅब एग्रिगेटराक आपयना, मयाचोय आपयना आनी थिवीचोय आपयना आनी म्हापशेचोय आपयना. खाली जे बिझनस जे आहा इज ओन्ली फ्रॉम दाबोलीम एअरपोर्ट, मोपा एअरपोर्ट, थिवीम रेल्वे स्टेशन आनी मडगांव रेल्वे स्टेशन. हिंगासूनच बिझनस हॉटेलांनी येवप, हॉटेलांसून बिझनस परत हिंगा एअरपोर्ट आनी ऑर सायट्स हिंगाक वचप. देर इज नो अदर बिझनस विच इज हॅपनिंग फ्रॉम द लोकल. सगळे लोकल आमचे गोंयान लोक रावतात. तेंचे कडेन 2 व्हिलर आहा, तेंचे कडेन आपली ओन 4 व्हिलर आहा. अशी दुसरे स्टेटीन ना. दॅट इज वाय आमी रोड कितले व्हडले केले जाल्यार आमकां गाडयो इतल्यो दिसता. कित्याक आमचे जे एक इंडियेक हायेस्ट नंबर ऑफ व्हेकल्स रेजिस्टर्ड इज एज पर द स्टेट कॅपॅसिटी आमची हायेस्ट आहा. गोंयान हायेस्ट आहा 4 व्हिलरी. गोंयान हायेस्ट आहा 2 व्हिलरी. इज बिकॉज एव्हरी हाऊस होल्ड हॅज गॉट अ व्हेकल. सो तांकां कॅब एग्रिगेटराची गरज ना. कॅब एग्रिगेटर कोण सोदता? कोण हिंगा नेवो येयला, ट्युरिस्ट येयला, कोण बिझनेसमॅन येयला, हिंगा कितें तरी बिझनेस मिटिंग्सांक येयला, तेच सोदता. सो हो वाद तेंचे भितर जो जाता, लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर जे हिंगा बसल्या हे आमचे लोकल भुरगे हिंगासरले, हे गांवचे भुरगे वा दुसरे गांवचे भुरगे, पेडणेचे भुरगे, मांद्रेचे भुरगे, शिवोलचे भुरगे, अंजुना वागातोर शापोराचे भुरगे, हेंचे भितर आनी जे कॅब एग्रिगेटर आहा एक 2 जाण आहात तेंचे भितर ही जी झगडी जाता एव्हरी सेकंड डे जी झगडी जाता हॉटेलाच्या एंट्रन्साचेर, हे काबार जावपाक जाय खंय तरी. म्हणजे दीस इश्यू, दीस प्रॉब्लम हॅज टू बी रिझॉल्व. हे रिझॉल्व जायना जाल्यार तेंचे भितर झगडी जायत आसतली. ते येतले, तो रावतलो आपले भाडे व्हरपाक आनी त्याच टायमार कॅब एग्रिगेटर येतलो आनी तेच भाडे जो तो व्हरपाक आहा तो घेवन वयतलो. आनी थिंगा केस्तांव स्टार्ट जातात, थिंगा आर्ग्युमेंट स्टार्ट जातात आनी कस्टमर शूड नॉट सफर इन दीस आर्ग्युमेंट. And that is why government of the day has to sit together with our local taxi owner and come out with a solution on this issue. तेका सोल्युशन ना. आमी आधी सांगलेलें की जे हॉटेलांनी आहा थिंगा त्यो गाडयो येवंक दिवंक पारना. आतां खंयचो प्रास आहा, बीच आहा, रेस्टॉरंट आहा, ज्या जाग्यार क्यू सिस्टम ना थिंगा येयल्यार जाता म्हणून कॅब एग्रिगेटर. तो कशें बंद जाता? हांवें सांगलां पळय तशें. आता सगळे लोकल टॅक्सीवाले म्हणटा वी आर नॉट रेडी टू जॉइन एनी ॲप सर्व्हिस. सो देर हॅज टू बी सम अदर सोल्युशन. बट सोल्युशन हॅज टू कम. आता हितून खुबशे जाण घुसपट घालपाचे प्रयत्न करतात. वी आर ऑलवेज देअर इन सपोर्ट ऑफ द लोकल टॅक्सी ओनर्स. वी आर ऑलवेज सपोर्टिंग बिकॉज दे आर आवर लोकल पीपल हू हॅव
who have not taken employment card to join some government agency as an employee, or they are not doing any other business. They are purely into this taxi business. एक व्यवसाय तो खंय तरी जर तेंच्यांनी आपलो ऍप जर जॉईन जाले व तेंच्यांनी आपलो ऍप काढलो जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. आपलो ऍप काढलो म्हणजे आता कितें आहा, इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर. कस्टमर जो तर ऍप ऑन करता म्हणजे ऍपा वयरसून आपयता ते येतले न्ही. सो क्यू सिस्टम हुंया थिंगा ऍप उपकारना. हे म्हाजें मत. इफ यू आस्क मी पर्सनली, आता म्हाज्या हॉटेलान क्यू सिस्टम आहा आनी रेट्स फायनल आहा. दीज आर द रेट्स, गव्हर्नमेंट नोटिफाईड रेट्स. थिंगा जो तर ऍप एग्रिगेटर येयलो जाल्यार तेंचो बिझनस गेलो. आता सेम एक रेस्टॉरंटान कस्टमर आहा, तेणे ऍपार आपयले, थिंगा ऍपार वचोंकूच जाय, कित्याक थिंगा टॅक्सी ना, बीचार टॅक्सी ना. आता हॉटेल्स आहा, प्रास आहा, कांदोली प्रास आहा, आमचो एक कलंगूट प्रास आहा शांतादुर्गा कडेन, एक बागान प्रास आहा. हे प्रासाचेर सगळे टॅक्सी आहा लागलेले आहा, लोकल टॅक्सी. थिंगासर कॅब एग्रिगेटर येवन जर तर व्हरत जाल्यार तेंचो बिझनस गेलो. सो देर आर पॉइंट्स where this solution can come to this problem. The transport minister and the chief minister should remove some time from their work. म्हणटा पळय तो म्हणजे तेंचे बिझी शेड्यूल असता तेंचो, सकाळीसून सांज मेरेन ते काम करतात. तितूनसून टायम काडीत जाल्यार हे म्हाका दिसता हे रिझॉल्व जावंक शकता. जो सुदीप बाबाचो आयज मांडलेलो तेणे जो हितून ते सोल्युशन हाडपाचो प्रश्न जे हिस्पान तेणे आयज म्हाका आतां आमकां सांगले तो सोल्युशन हाडूंक सोदता, पण तितून तेंकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. त्या खातीर आमचे लोकल टॅक्सी ओनर्स आनी ड्रायव्हर्स हे बेजार जाले. सो तेंचे भितर हांवें सांगलां तुमचे भितर तुमी केस्तांव करिनाका, ते रिझॉल्व तो म्हणटा आपूण विथड्रॉ करता. बट दीस प्रॉब्लम नीड्स अ सोल्युशन. कितलो तेंप म्हणून आमी हे लांबयत रावतले आनी कितलो तेंप कस्टमरा फुडल्यान झोपली जातली. प्रश्न नॉट रेड इट, हांवें वाजोवंक ना तो. सो तो जे हिस्पान तेणें आतां सांगला की ती कॉर्डिनेशन कमिटी काडूंक सोदता, बट दे आर नॉट एग्रींग टू सीट विथ द कॅब एग्रिगेटर. अशें एक तितून हिच आहा. तो पळोवया कितें जाता तें. म्हणल्या की तुम्ही कॉन्फिडन्सान घेन आसतना तुम्ही स्वतः एप्लेच केले आणि दिवन येयले आणि वांगडा एक्सप्लेन कलंगूटचे आमदार मायकल वगैरे तुम्ही फोटोवान घेतले आणि जशे मिडियाचेर आता येयला पळय की कलंगूटचे आमदारूय भितर सामील आहा तुमच्या वांगडा म्हणून, कितें मॅटर सगळो पळय. काल जो हे दिला रिप्रेझेंटेशन पळय दिलें ते लॉंग पेंडींग इश्यूज पळय आहा पळय, कितें टॅक्सी आनी ऍप एग्रिगेटर तेंच्या भितर ते एका व्यासपीठाचेर येवपाक एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करची आनी जे कितें पळय रेट युनिफॉर्म करपाक जाय किंवा आनीक कितें पळय गायडलायन्स आहा त्यो ते फॉलो करिना ऍप एग्रिगेटर, ते इश्यू सॉर्ट आउट जावचे म्हणून, म्हणजे स्मूथ वचपाक बिझनेस. आयज प्रायवेट टॅक्सी ऑपरेटर आहा पळय ते सगळे सफर जाता आनी तेंची मोनोपोली चालू आहा बिझनेसाक ऍप एग्रिगेटराची. ते रिजॉल्व जावचे, कित्याक गव्हर्नमेंट डायरेक्ट सांगता क्लियर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सांगता, चीफ मिनिस्टर सांगता गोवा मायल्स आनी गोवा टॅक्सी ऍपां खंयच्याच परिस्थितीन बंद करचे ना. म्हणून बाकीचे पळय जे आतां इकॉनॉमिकल कॉम्पिटिशन आहा भितर रेट फॉलो करिना आनी कितें हे इश्यूज खंय तरी सॉर्ट आउट जावन सगळ्यांक रिलीफ मेळची. हेका लागून आमी ते रिप्रेझेंटेशन दिल्ले कॉर्डिनेशन कमिटी करपाक. जर तर ते टॅक्सी ऑपरेटर जे आहा पळय तांकां जर ते मान्य ना जाल्यार फाल्यां सीएमांक सांगता की ती कमिटी करपाची गरज ना, तितून व्हडलें काय ना सांगून काबार करता. मान्य ना हो तुम्ही आता म्हटलं, पण जेन्ना तुम्ही सीएम कडे वचपाचे मार्गाचेर आसले सगळें ड्राफ्टिंग करून तेन्ना तुम्ही कॉन्फिडन्सान तांकां घेवंक ना. एक प्रश्न जालो. दुसरो कंटिन्यू करता प्रश्न. एक टॅक्सी ऑपरेटर म्हणून म्हाका जे दिसताले पळय ते तितून हांवें मांडलेले आनी ते सगळ्या टॅक्सी ऑपरेटरांच्या इंट्रस्टानूच आसले. कित्याक हांव आजुनूय तुका सांगता पळय, आतां सुद्दां तेंच्यांनी इश्यू काडले कितें की रेट युनिफॉर्म जावंक जाय. रेट सरकार तेंच्या बद्दल कितें आयकपाक सोदिना कोणाचेर, म्हणून खंय तरी एक कमिटी जावन त्या कमिटीन ते इश्यू रिजॉल्व जावपाक एक लास्ट ट्राय आसली. हेच्या आदी आमी लोक आयुक्तान सुद्दां कंप्लेंट घातलेली गोवा मायल्साचेर ते इलिगल आहा बंद करचे म्हणून. गोवा मायल्स शेवटी लोक आयुक्तानूय ती कंप्लेंट क्लोज केली आनी तेच्या फाटल्यान कितें तेचे म्हणणें कितें आसलें की गोवा मायल्सान जे पळय लोक आहा पळय पोट भरता पळय ते गोंयकारूच आहा. फाल्यां जर आमी ते जर गोवा मायल्स बंद केले जाल्यार जवळ जवळ 3-4 हजार लोक परत आमचेच लोक पळय आहा गोंयकार
ते उपाशी पडटले, म्हणजे त्यांचो व्यवसाय वयतलो म्हणून त्यांनी ती इन्क्वायरी थंय क्लोज केली. आता ऑप्शन पळय कितें आहा पळय तो कांयच उरनासलो म्हणून ताका लागून ती कमिटी करून मागली. एक प्रश्न झाला. दुसरो प्रश्न, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल असता, जे कितें इलिगल चलता ते कदंबाचे आमी थंय मांडटा किंवा आमचे कितें जाता ते थंय मांडटा आनी एमिकेबली थंय इश्यूज कितें आहा ते रिजॉल्व जाता आनी बरे भाशेन ते चलता. पण त्याच ग्रावंडाचेर कितें आहा, हे सगळे रस्त्या वयले किजिला खंय ना खंय बंद जाय. कित्याक गव्हर्नमेंट डायरेक्ट सांगता, सीएमूय सांगता आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ह्या प्रत्येक फावटी सीएमा कडेन गोवा मायल्स बंद कर हे मागणी चालूच असता. आता पेडण्या पयर एजिटेशन जालें, तेंची मागणी कितें आसली, गोवा मायल्स बंद कर. सरकारान ती सोडून बाकीचे 5 कितें आहा ते तेंच्यो मागण्यो मान्य केल्यो आनी मुख्यमंत्री तो डायरेक्ट सांगता गोवा मायल्स खंयच्याच परिस्थितीत बंद जावचे ना. म्हणटो हे आतां पळय किजिला ती कितलो तेंप चलतली, ताका लागून हे सगळे मुद्दे भितर घातलेले. आतां नोटिफिकेशन आहा, गव्हर्नमेंटान नोटिफाय केला, ते नोटिफिकेशन इम्प्लिमेंट जायना. म्हणजे कितें, आमी ते पाळटा, आमी त्यो रेटी मारता, नोटिफिकेशनातल्यो ते कमी मारता, नोटिफिकेशनाचें वायोलेशन करता. म्हणून हे आतां नदरेक हाडपाक एक व्यासपीठ जाय आनी ते व्यासपीठ म्हणून हे मागलेले. तुम्ही डिस्कशन केलें करूं म्हणून डिसिजन आतां टॅक्सी ड्रायव्हरांचे कडेन म्हाका दिसलेलें तांकां ते बऱ्याक करता म्हणटकूच सगळ्यांक मान्य जातलें म्हणून. पूण एकट्याचो नासलो न्हू पर्सनल कितें ते तुम्ही डिस्कस करूंक जाता न्ही वेलेना कडेन सोडून घाल. आतां कळ्ळें न्हू, जर तांकां जाय जाल्यार मागतले. सारकें आसलें पूण एक्चुअली चांगलें न्हू, तुका सोल्युशन काडपाकूच न्हू, रस्त्यार जिला नाका. नाव सांग. माझे नाव सुनील नायक, हांव एक टॅक्सीकार. तर आज आमी सराक मेळोंक गेले की आमी एक पेपराचेर पळयलें की तेजेर एक न्यूज येयलो की कसली तरी कमिटी काडपाक आमच्या भितर लोकल टॅक्सीकार आनी ते बेस्ट टॅक्सीकार एक कमिटी काडपाक म्हणून. ते सराचो फोटो पळयलो आनी आमी सगळे अजाप जाले, कित्याक ज्यो पळय हे बेस्ट चलता तेंचे कडेन आमचें केन्ना पटना आनी हेच्या फुडें पडचें ना, कित्याक इल्लिगली चलता ते इल्लिगलीच म्हणून आमी मानता अजून मेरेन. मागीर आनी एक कितें जालें की सराक आमी विचारूंक येयले. सर म्हणलें की आपल्याक कांय खबर ना की सुदीप तामणकर आसा पळय तेंच्यांनी तें निवेदन दिलें आनी आपूण सीएमान सांगलो फोटोवाक रावन म्हणून तोय येयलो थंय. आतां कितें जालां, तेणी पळय कितें मांडलें तें कोणाक खबर नासलें कितें मांडलां भितर तें, म्हणून आमी तें ऑब्जेक्ट केलें. आमी आले तूं विड्रॉ कर. जर तेणी तेंच आमकां घेवन जर कॉन्फिडन्सान केलें जाल्यार एक बऱ्याची गोश्ट जाताली आनी कांय इशू नासलो ताचो. आतां दुसरें कितें आसा पळय, आतां ज्यो एप बेस्ड टॅक्सी आहा पळय आनी आमी लोकल टॅक्सीकार सदांच झगडी आसा, सदांच करता. आतां हितून सेटलमेंट कसो करतलो जाल्यार आमचो एक उपाय आसा. गोवा मायल्साक कावंटर दिला पळय, मोपा कावंटर दिला, तेंच्यांनी कावंटरार भाडी सोडा आनी कावंटरार जाला. बाकीचे लोक आमचे पळयतले. आमचे स्टँडार आसा, म्हाजो येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड करमय आसा. आतां फाटीं आमकां सीएमान जाय नोटिफायड स्टँडार आपूण तांकां पिकअप करूंक दिवचा ना, तरी इवन पिकअप करता, तरी क्लॅश जाता आमचे. आतां आमच्या हॉटेलाचे स्टँड आसा पळय ते जर गव्हर्मेंटान नोटिफाय करी सगळ्या न्हू की बाबा खंयच्या खंयच्या हॉटेलांनी आसा तितले नोटिफाय कर आनी तांकां सांग बाबा हो स्टँड नोटिफाय. आयज आमकां मायकल सरान कशें सांगलां की लोकल बॉम्बे बीन लोकल लोक आहा पळय तोच ती एप बेस्ड टॅक्सी यूज करता. तशी करूं न्ही आमी पळय. कोणी जर आतां तुमच्या घरात जर आपयलो वाळपय जर ताका आपयलो कोण हाडूंक वचना, कित्याक वाळपय कोणाल्या घरान आमचो स्टँड ना. आमचो स्टँड आहा तो फक्त कोस्टल बेल्टाक हॉटेलाक घेवन भुरगे रावल्ले आसा आनी तेंच्यांनी स्टँड दवरला थंयसर आनी ते सारके क्यूआन सुट्टा. आमचे केन्ना क्लॅश जायना ते. हे येता आनी ते क्लॅश करता, कित्याक क्यूआचे भाडें व्हरता हे. आतां आनी एक स्टेटमेंट कितें जालो की 3000 गोवा मायल्स 3000 रुपया आसा न्हू, तुमी मुद्दम चेक करा की तितून कितले गोंयकार आसात आनी कितल्या जाणां कडेन गोंयचो बॅच आसा आनी ते चलयता ते. कित्याक आमी एवरी टायम करमळे आडयत न्हू जाल्यार अर्दे टॅक्सीकारां कडेन बॅच आसा, अर्दे टॅक्सीकारां कडेन बॅच आसा. तेजेरूय सरकारान पळोवचें 3000 हे गोंयकार आसा वो भायले आसा. विषय हे करता आसले बाबा कशी बाजू आसा ती, कित्याक आख्खे गोंयभर खूब असोसिएशन आसा. आमी एक मिटींग घेतले आसले, सुदीप तामणकर बायकूय आपयतले आसले आमी, बाबा तूं ब्रीफ कर आमकां कशें कितें जातलें, हेचे फाटलें आउटकम कितें येतलें, इट वील बी फेवरेबल ऑर नॉन फेवरेबल. तेजेर कितें बरयलां वगैरे हे कांयच खबर ना, आमकां खबर नासलें. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन ना म्हणून तुमी एका विरोध करता. हय ना, विरोध करिना बाबा. तितून कितें आसलें तें जर आमकां थरां सांगलेलें तेणी बाबा असो 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 इश्यू आसा, आमी सगळे जाण मानतले आसले. कित्याक आख्खे टॅक्सीकार येतले आसले तेन्ना, हांव एकटे येवतना आसलो, सगळे असोसिएशनाचे मनीस येतले आसले आनी ते डिस्कशन करतले आसले आनी ते वेल जातले आसले, बरें जातलें बाबा, कितें तरी आउटकम येतलें. ग्रुप बी जाला आमचे तशे ग्रुप काय ना, आमी आख्खे टॅक्सीकार एकूच अप टू नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सगळे एकूच.
मदींच तो कसो एकटो गेलो तो कशें कितें ना तो म्हणटा कितें आपूण एक टॅक्सीकार म्हणून आपले विचार मांडले आपण आनी काय तुमकां काय सांगला तुमचे कडेन आसा ते तुम्ही प्रश्न हांगासर येयले तेन्ना मायकल सरा कडेन कितें मांडले मायकल सर म्हणा सर तुमी आमचे एक दैवत कहे टॅक्सीकारांचो खामो म्हटल्यार सर मायकल हे सगळे गोंयभर जाणा जेन्ना पळय हो स्टेटमेंट काल येयलो तेन्ना लोक खूब जाणां आमकां फोन करूंक लागले अरे हे कितें चलना काय म्हणून आमी तेंच्या वांगडा वचपाचें कित्याक ते मराठीन टायप केल्ले इंग्लिशीन नासले ते थोड्यांचे मिसअंडरस्टँड जालो हे कितें करूंक सर कितें येयलेले दाखय तेजे येयल्ले आसा की एक कमिटी फॉर्म करता हे येयल्ले आसा हे मराठी येयल्ले आसा गांवकरी म्हणून हे आसा तुमी जाय जाल्यार पळोवंक हेचेर कितें बरयलां की राज्यातील खाजगी टॅक्सी व्यावसायिक म्हणजे आमी गोवा माल्स हे जे बेस चलता ते आणि टॅक्सी एग्रिगेटर्स यांच्या समन्वय समितीची स्थापन करण्यासाठी कोऑर्डिनेशन कमिटी की बाबा हे कितें जाता आमदार मायकल लोबो आणि आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप तामणकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन ते कमिटी कसली तरी फॉर्म करूंक सोदताले आमचे आनी तेंची कितें ते आमकां खबर ना ती कमिटीचे फॉर्मेशन जालें जाल्यार बाबा तेचेर कोण आसतलो तुमची नाराजगी आसली सरा कडेन कशी आसली की सर तुम्ही म्हटले आमचो एक सर टॅक्सीकारांचो खामो कसो 40 आमदारां मदीं सरानूच जर असं हे केलं स्टेटमेंट आम्ही येल्ले विचारू सर तुम्ही कशे हितून जाले सर म्हणाले आपल्याला काय खबर ना सीएमान आपल्याला मिनिस्टर टॅक्सीकार आता कितें तो आमचो पळय ITI एक्टिविस्ट आहा पळय तामणकर तेणी स्टेटमेंट केलो की 2 ते 3 हजार खंय गोंयकार आसा म्हाका दिसना खंय गोंयकार आसा कशें आनी मायट बी तशें आसूं शकता गव्हर्मेंट सर्वंट आसा पळय पुलीस डिपार्टमेंटान आसतले कोण ITOन आसतले गव्हर्मेंट सर्वंटांनी कितें तेंचे कडेन जॉबूय आसा आनी तेंच्यांनी गाडयो काडून भायले ड्रायव्हर दवरल्या खंय गोंयकार आसचे ना भितर आनी आतां तेणी आनी एक स्टेटमेंट केला की सरकारान मोपा इश्यू जाल्लो पळय ते 5 पॉयंटाक एग्री जाला खंय सरकार ते 5 पॉयंटाक आयज तांकां फटयले गेले वयता आनी तुमी पळोवंक शकता 2-3 दीस जाले जे मोपाचे स्थानीक लँड लुजर आसा पळय तांकां व्हडली आश्वासनां सरकारान दिल्ली आयज तांकां फटयले गेले वयता आनी आयज तांकां भाडी मारपाक सुद्दां हॅरेसमेंट चालू आसा 2 दीस जाले ते आमचे भाव आमकां हेल्पाक उलो मारता फाल्यां कितें तरी प्रॉब्लम जालो जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा उबे आसतले नॉर्थ आनी सावथ सगळे आनी सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता आनी हो कोण पळय तामणकर आहा पळय तो म्हाका दिसता खंय तरी सरकारा वांगडा हॅन्ड इन ग्लावज आसा तो आतां ती कमिटी फॉर्म करून पळयता पळय एज डायरेक्टर आसा पळय गोवा मायल्साचो निखिल देसाय तो पयलीं ट्रान्सपोर्टाचो डायरेक्टर आसलो खंय तरी हेंचेच सरकाराचे हे आहा पळय ते लोकांक पिशे करपाक आनी हे जशें पळय ट्रॅव्हल आनी ट्युरिझम आसा पळय ते आमचे सदांच फाटल्यान पडला आमकां एक तेंच्यांनी नांव दिलां टॅक्सी माफिया हे एजंट दिल्लीवाल्यासून येयल्या आनी ही कमिटी फॉर्म जाली ही आमकां अशी दुबाक पेटटली आनी तेका लागून हांव सरकारा कडेन मागता CM सरा कडेन की आमकां योग्य न्याय दिवचो आनी हांव बाकीच्या टॅक्सी भाडां कडेन मागता हो तामणकर आहा पळय तेज्या हेजेर केन्नाच तेका लागीं धरपाचो धड न्हू कित्याक आयज हो सरकाराच्या वाटेन स्टेटमेंट करता आमच्या टॅक्सी भावांक दुखोवन आनी तेका खंय तरी बशीवाल्यांनी आयज लागीं धरूंक ना तेणी हांगर मोपा येल्लो ब्लॅक कावंटर मेळपाक आसलो भुरग्यांक ब्लू कॅप म्हणून तांकां फटयले आयज ते बाबडे पोटाक लागून रडटा तांकां आयज भाडी सुद्दां थंयसरसून मारूंक मेळना आनी आयज तुमी हांगर पळयशीत जाल्यार तेणी बशीवाल्यांक फटयल्या बशीवाले तेज्या वांगडा ना आयज तेणी टॅक्सीच्या विशयार उलोवपाक मेळोंक जाय म्हणून एक टॅक्सी घेतल्या आनी तो टॅक्सीवालो म्हणून म्हणटा खंय तरी हांव सांगूंक सोदता लोकांक हो फटींग हो आनी आमकां आमचो घात करपाक येयला आनी हो टॅक्सी वाटेन ना सरकाराच्या वाटेन कॉर्पोरेट लॉबींग सपोर्ट करपाक स्टेटमेंट करता तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता हेचेर विस्वास धरपाचो ना सराक मेळपाक येयले कारण कितें आसलें सुदीपान कितें केल्लें मेमोरंडम हांव येयला सावथाकसान ओके म्हाजें नांव सावियो हांव एक टॅक्सीकार म्हाजो पायी टॅक्सीकार आमच्या फॅमिलीन टॅक्सीकार जाय तेन्ना आमचे सगळे कडेन टॅक्सीकार आहा पूण आयज आमच्या सावथाक एक एसोसिएशन आहा साउथ गोवा एसोसिएशन आनी अराउंड 30 सुमार युनियन्स आहा तेणे तर खंयच्या युनियनान पासून तरी येवन तर कॉन्फिडन्स घेतलो भुरग्यांक विचारलेले की बाबा आपण अशें अशें कोत्ता हें केल्यार बरें काय म्हणून नाल्यार व्हडे भशेन आमी सगळ्याक मेसेजी घालून आमी सगळे कडेन एकामेकांनी उलोवन आमी गो हेड म्हणटा आसलेले पूण आमकां कांयच खबर ना कित्याक हेजेन पयलीं आमी सगळे कडेन त्रासान पडलेले आहा आयज तुमी गोवा मायल्स पळयतू आयज गोवा मायल्स गाडयो आहा कितल्योच पूण तेंचे ओनर कोण चलयना गाडयो सगळे कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्ल्यो आहा कोणाक लिजार दिल्ल्यो आहा आनी कोण घाटी दवरलेले आहा ड्रायव्हर वयता थिंगा एक कोंकणी बाबा पुता पासून म्हणून कळना मेवता ते गाडयो चलयता फाल्यां जर कितें जालें कोणाकूय कितें जालें कोण रिस्पॉन्सिबल हो गव्हर्मेंट आनी हो मॉबीन गतीन जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा न्हू
तो मरे कोणाकूच बरें करून तो कितें मुखार सरना, सगळ्यांक काबारूच करून तो मुखार सरला. पंचायतीचे पळय तूं, पंचायतीचे पासून सगळे झिरो करून दवरला तेणे. सो इतल्यान हो शॉर्ट फॉर्म सांगूंक सोदता आमकां गोंयच्या लोकल टॅक्सीकारांक एक न्याय मेळचो म्हणून. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.